लागता कशें दिसता तुमकां? लास्ट टाइम तेच करता प्रत्येक सांगून 4 दीस काडिल्ले. पूण तेंच्यान अशें करचें न्ही की पयलींच पायपलायन घालची सायडीक आनी मागीर लिफ्टिंगेक एक दिसान कांयच करूं ना. हो नागरीक आसा तो उलयता हो नागरीक आसा. पण ते तुम्ही नोटीस धाडले 4, 5, 6, 7 अशे म्हणटा. हय आणि आता मातशे थोडे येतले अशे धाडले. हय तेच जालां हरशीं म्हणून 2 वरां उदक येता. 4 आणि 5 मागीर हो एटिट्यूड आनी ताका आमी कितें विचारलें बाबा तुमी टँकरान सोय केल्या टँकर बाबा दवरल्या लोकांक जाल्यार तो म्हणटा लोकांनी भरून दवरपाचें मागीर लोकांनी जाय तें करप खंय करून उरलेलो खंय भरून दवरतले लोकां कडेन इतले टँक्स आसा आनी एक टँक स्कॅम करूंक सोदता जाल्यार खबर ना गव्हर्मेंट. सो दीस इज क्लियर कट ह्या इन कनायवन सगळीच टँकर माफिया. मेन म्हणल्यार कसलोच विचार घडिलो ना सरकारान कसलोच विचार पळय ताजो दिसता पळय एरोगन्स उठून गेलो तुमकां तुमच्या वरचे लोकां कडेन जाप पावपाची उदकाची सोय केल्या ती तुमकां मिडियाचे भाव सुद्दां तांकां सुद्दां जाप दिना पळ काडली सरकार हाजेर पळोवन येता कितें लिस्ट बॉदर्ड अबाउट पीपल ऑफ गोवा हे सरकार. फ्री म्हणटा तेचेर उदक फ्री म्हणटा न्हू गव्हर्मेंट. अरे उदक फ्री म्हणटा नाटक ताजें उदक कशें फ्री 2 वरां उदक येता नळाक फ्री कशें दितलो तो लोकांक घाला लोकांक घाला 4-4-5 हजाराची बिलां आयल्या लोक सगळे दाखयता फ्री कितें आसा फ्री कितें येता सरकार. अरे आनी 2 दिसान ते नळ बंद जावपाचो आसा आमी ताका सरळ विचारपाक गेल्ले की तूं प्रोविजन कितें दवरला की तूं 24 वरां टँकर उदक दितलो काय तूं टँकरान सप्लाय करतलो की तांकां उदकाचे टाके सप्लाय करतलो उदीक भरून दवरपाक. तो म्हणटा आपूण एक विचारता खंय कितें प्रोविजन केलां ताका एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताका खबर सुद्दां ना कितें प्रोविजन केलां तें ताका आनी कितें विचारून फायदो. हे जे काम आहा पळय ताका 2 दीस मिनिमम 4 दीस लागतले. आमी पयशे दिता मग उदक दी. तेजे कडेन क्लियर कट आन्सरां कांयच नासली तो ऑफिसांतलो उठलो आमकां सगळ्यांक सांडून आनी आमकां आपल्याक म्हणालो कोर्ट आहा आनी उठून गेलो आमकां ताणें कांयच एंटरटेन करूंक व्हेरी एरोगंट बिहेवियर. प्लस एग्रेसीव उलयता. एरोगंट सरकारूच लोकांचे पडिल्ले ना ताका हांव चूक धरना तो वागता त्या वयल्यान ताका इन्स्ट्रक्शन ताका मंत्री बी कोण दिता त्या प्रमाणे तो वागता ताची चूक काय ना गुन्यांव काय ना तो सरकारूच एरोगंट आसा लोकांचे पडिल्ले केन्नाच ना. आतां तो सांगता म्हणजे सरकारान सांगला आतां लोकांनी जाय तें करचें जगचें ना मरचें उदकाची आमी सोय करून दिवचें ना तुमी तुमचें पळया. आतां तुमची कितें फुडें स्टेप आसतली? फुडें जाल्यार पळयता इतल्या सोडपा येना तूं उदकाची सोय करपाक जाय बेसीक नेसेसिटी आसा लोक उदका शिवाय कशें रावता ताणें सांगचें जाल्यार ताणें उदका शिवाय रावपाचें सगळें सरकारी आसा पळय प्रमोद सावंत बी ताणें रावन दाखोवचें उदका शिवाय. दोन दीस उदक ना न्ही फूल बार्देस ना 2 दीस पयलीं नोटिसां धाडल्या ताजे फुडें ना तुमचे 4 दीस जातले ते कळ्ळें तुका ताका उदक जाप विचारपा येयले उदक रिपेर करता मान्य आसा उदका शिवाय खंयचोच मनीस रावूंक शकना तुमी उदकाची कितें सोय केल्या तुमी टँकर धाडटले हे सगळ्यां कडेन स्टोर करपाची सुविधा नासता ल्हान ल्हान घरांनी लोक आसा सगळ्यां कडेन सम नासता सो 2 ते 4 दीस जातले तातूंत खात्री आसा सो तुमी सोय कितें केल्या पिवपाचें उदक तरी प्रोवायड केल्या टँकर ते लाया तो म्हणटा टँकरान आमकां खबर ना आमचे 2 आसा टँकर 4 आसा सो लोक म्हणटात आपल्याक आपल्या जाय करपाचें लोकांनी सो लोकांचे पडिलाच ना म्हणजे तुमी तुमच्या पळया कितें तें आपल्याक सांगू नाका म्हणजे सरकार जो सांगता ताका PW मिनिस्टर आहा किंवा मुखेलमंत्री ताका सांगला तशें तो उलयता आनी कोणाक जाप दिना पत्रकारांनी ताका जाप विचारले तो पळ काडली थंयच्या कितें निमित्त तें काडलें आनी गेलो. हय तो 2 दिसान काम जातलें म्हणून आमी ट्राय करतलो म्हणटा 2 दिसान तो करपाक त्या कामाक फक्त 4-5 दीस लागपाचे आहा 2 दीस ना शुअर ना तो आनी खंयचो होतो लास्ट टाइम ना पण मस्त कोण नाव कितें एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताजें आसा बोर्डार आमी एक्झिक्युटीव आमकां ताका कोण खबर ना एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणून विचारपाक गेल्ले का तेजेर आमकां काय प्रॉब्लेम ना आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमी ताका जाय विचारला शंभू मालवणकर काय नाव मरे पुढे किती करूया